केपें साश्ट मुरगांवचे उद्देगीक तालुके धरून जवळजवळ पुराय दक्षिणेत उदका पुरवण करपी साळावली धरणाचें उदक सध्या सांगेकाराकूच ना. ह्या धरणा खातीर 4 दशकां फाटीं आपले घरदार बुडोवपी लोकांची परिस्थिती ताचे परस वायट. धरणाचेच तालुक्यांत आसूनय सांगेवेली उदका पुरवण जाग्यार पडना. उदक चल्ले शारां आनी उद्देगांक. बसले आसा ताका लागून ते कारणात बसपाक मेळूना तांकां. आज बसीक आज कितें जालां पळयता गाडी मारून मोकळी केले ते. आतां आतां पंप फेल जालो न्यू पंप फेल जालो न्ही. आतां दुसरी पंप दामू बंद मारून विचारा रे वाद दिन जाले. आतां कितले दीस लागता परत 4 दीस फाटले 2-2.5 म्हयने जाले लोक काम धंदो सोडून उदका फाटल्यान धांवता. जात तितले खंयच्या तरी प्रयत्न करात तुमी आनी आमकां उदक मेळपा जाय. कित्याक हे आमच्या सरावळी धरण बांदून जो गांव बुडीत गेलो आनी तेजे उपरांत त्या वाड्या आमकां सगळ्या जाग दिला. ते उदक हे आमच्या सरावळीचें उदक कितें तरी करून शिफ्ट करून पयलें आमकां मेळपाक जाय आसलें खंय वाड्यार बालकिणी हे सगल्या. तें उदक लास्ट डॅमाचे वास्को पासून पावयलां पूण आमकां ताचो कांयच फायदो ना. आज कितें सांगता तुमी? हांव म्हणटा आतां तो ही जर विचारलो तो म्हणटा कितें ना आनी 4 दिसां भितर आपण करता काम. तरी आसतना 4 दीस 8 दीस 15 दीस करून आतां पावस येवपा जालो. एईन दिल्ल्या उतरा प्रमाण उदकाची वेवस्था जायना जाल्यार 23 मार्चा उपरांत खंय व्हडलो मोर्चा. फुडें कितें बरें वायट जायत जाल्यार जबाबदारी PWDची. सगळ्यांकूच उदक ना. ते उदका लागून न्हू आमकां हांगा आमगेलें काम साडून आमकां रावचें पडटा. आतां येतले मागीर येतले नळाक तेंगे कामगार असले काय सारकी रावना. आमी कितें करपाचें? ना कितले तेंप जालो? 2.5 म्हयने जाले आतां. आनी उदक सामकें येना? सारकें येयत ना. 4 दीस येयना उदक. जर हे 2 दिसां भितर तेणें समज करून दिना जाल्यार इलेक्शन कोड जालो तेज नंतर आमी मोठे संख्येन हांगा येतले. मागीर तेजे नंतर हांगा ऑफिसान हितून तें कितें जातलें पळय न्हू तेंकां सर्वस्वी जबाबदार डिपार्टमेंट आसतलें. आज आमी भायर रावले. आमी कोर्ट काबार जाल्यार डायरेक्ट आमी ऑफिसान भितर वयतले आनी कितें भायलो करतले तें आमकां खबर ना. सगळ्यांक उदक ना. 2.5 म्हयने जाले उदक ना. उदक नासतना पर्याय ना. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक.